आज आम्ही मांद्रे पुलीस स्टेशन हांगा पियाक मेळपाक आयिल्ले। काल सगळ्या गोंयकारांनी पळयले की मांद्रेच्या गावात एक गोंयकार जो सांजचो पासयेक समुद्राचेर गेल्लो आणि थंय एक काही भायले लोक जे हांगा कामाक येतात शेकाचेर काम करपाक आणि तांच्या भितर थंय भासाभास जाली आणि त्या लोकांनी ताका थंय मारलो। आमी आतां आयिल्ले इन्क्वायरी करपाक जे सांजचे JMFCन त्या एक्युज्डाक 7 दिसाची आणि पुलीस कस्टडी वाडयल्ली आसा। म्हाका दिसता जी घटना जाली ही म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज आपले दोळे उगडे करपाची गरज आसा। ह्या सरकाराक तरी कांयच दिसना। मुख्यमंत्री फक्त स्टेटमेंट दिता। सिद्धी नायकाच्या केसीचे कितें जालें आज मेरेन मुख्यमंत्री असेंब्लीन उत्तर दिना। आमी पळयतात की 33 वरांनी एक गोंयकार आज रस्त्यार मरता। फाटल्या दिसांनी इतले क्रायम वाडल्यात की मांद्रेच्या लोकांक दिसले की पुलीस स्टेशन जातकीच क्रायम कमी जातले, पूण आज परिस्थिती अशी आसा की पुलीस स्टेशन जाला आणि क्रायम रेट वाडल्या। आमी फाटल्या दिसांनी पळयले की जाग्याक लागून सुद्धा हांगा लोकांचेर अटेम्प्ट टू मर्डर जाले। सो ह्या फुल जी घटना जाली, जे आमचे बाब देवेंद्र प्रभुदेसाय आसात, आमचो ब्लॉक अध्यक्ष आमचे बाब प्रदीप देसाय हांचे कडेन जेन्ना वासपूस केली आणि जेन्ना सिच्युएशन कितें बाबा एक्झॅक्ट जालें तेन्ना कळून येता की जे टुरिझम हांगा शेक जी दितात, गोंयकारांक पळय जे टुरिझम डिपार्टमेंट जे शेक चलोवपाक दितात ते गोंयकार थोडे काडटात आणि चलोवपाक भायल्या लोकांक दितात। आणि म्हाका दिसता प्रॉब्लेम लायज देर। म्हाका दिसता हातून गोंयकारांनी आमी एक्सेप्ट करपाक जाय की आमची हातून चूक आसा। अरे एक तर हांगा गोंयकारांक जॉब ना, दुसरे आमी बॉम्ब मारतात की हांगा धंदो ना, आणि जे ज्या गोंयकारांक पळय अलॉटमेंट मेळटा ते काडटा काम करपाचें ना आणि काडटा आणि भायल्या लोकांक भाड्याक दिता। सो जेन्ना भायल्या लोकांक भाड्याक दिता तो आपले लोक हाडटा, तांचेर कोणाचोच चेक ना। टुरिझम डिपार्टमेंट फक्त करप्शनाक पेटल्या। तांकां शेका फाटल्यान म्हयन्याचे कमिशन मेळ्ळे, आमदाराक मेळ्ळे, मंत्र्याक मेळ्ळे की ते दोळे धापून घरा कडेन न्हिदतात आणि मागीर असले क्रायम जाता। म्हाका दिसता टुरिझम डिपार्टमेंटान फुल गोंयभर आज चेक जावपाक जाय की हे शेक अलॉटमेंट जर तर खंयच्या गोंयकारान जर सबलेट केला कॅन्सल करून उडया। वी विल नॉट स्टँड बाय सच गोंयकार। म्हाका दिसता आमची चूक आसा। आमी सगळेच काडून क्रायम वाडलो म्हणून दुसऱ्याच्या माथ्यार मारले म्हणून जावचें ना। वी हॅव टू सी की बाबा आमी खंय चुकतात। आमचो स्थानिक अध्यक्ष सुद्धा ह्या बिझनेसान आसा। टुरिझम डिपार्टमेंटान ताचेर सूट घेतिल्लो आसा, कित्याक तो हांगा काँग्रेसीचे काम करता, मिटिंग्यो घेता। अजून ताचे लायसन रिन्यू जायना, पूण हे भायले लोक येवन हांगा शेक चलयतात आणि मागीर हे भायले लोक येवन आमची दादागिरी हांची वाडल्या की आज गोंयकाराचे एक कत्ल करपाक उठले। म्हाका दिसता दिस इज अ वेकअप कॉल। हे बीजेपीचे सरकाराचो टोटल कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, टुरिझम डिपार्टमेंटाचो टोटल कोलॅप्स। कांयच टुरिझम डिपार्टमेंटाचो चेक ना। टुरिझम डिपार्टमेंटाचो म्हाका दिसता ह्या केसीन टोटल फेलियर आसा। जर तर टुरिझम डिपार्टमेंटाक जर तर ते सबलेट केला म्हणून जर कळिल्ले तेन्ना ते टर्मिनेट जावपा आशिल्ले। कशें हांगा इलिगली हे सबलेट क्लॉजूच ना दिसता म्हाका। आसा सबलेट क्लॉज टुरिझम शेका भितर हे दिले कशे? म्हाका दिसता ह्या मंत्र्याचेरूय FIR जावपाक जाय। ह्या केसी भितर मुख्यमंत्री आणि टुरिझम मंत्र्याकूय FIR पार्टी करपाक जाय। सरकाराच्या परमिशना शिवाय ह्या सरकारान दिल्ली, टुरिझम डिपार्टमेंटान दिल्ली शेका ही। सो ही शेका भायल्या लोकांकडे गेली कशी हाचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय। वी कंडेम द इन्सिडंट विच हॅज हॅपन्ड। आणि जो आमचो गांवचो भाव जाचो जीव गेलो, आमी देवाकडे अमर बांदेकर आमी देवाकडे मागता की ताच्या आत्म्याक शांती मेळची। पूण म्हाका दिसता ह्या घटनेन प्रत्येक गोंयकारान आज दोळे उगडपाची गरज आसा। घटना अशी की तो समुद्राचेर पासयेक गेल्लो सांजचे इव्हनिंग वॉकाक आणि ताणें थंय इलिगॅलिटी पळयली। कितें
की ताणे बीच बेड आसा ते हाडून बिचाचेर घातिल्ले ते ताणे ताका थंय विचारले म्हणून ते कॉफू जावन स्टार्ट जालें. म्हणल्यार खंय तरी हांगा इलिगलिटीक लागून हो वाद जालो आनी हो म्हाका दिसता जे हांव उलयता ते प्रत्येक गोंयकार समजतलो. आज रस्त्यार हे जे भायले टुरिस्ट येतात किंवा भायले लोक जे येतात रस्त्यार सुद्धा तांकां सारखे ते चलयनात, थंय सुद्धा कॉफुसांव जाता. सो म्हाका दिसता हाका कारणीभूत हे सरकार, टुरिझम डिपार्टमेंट आणि होम डिपार्टमेंट. म्हाका दिसता दीस इज अ फेलियर जातून त्या आमच्या भावाचो आज जीव गेला.